राष्ट्रीय महामार्ग जो 66 आमच्या कोलवाळ महाखाजन ते पत्रादेवी मेरेन वयता तो रस्तोच पयली धोकादायक स्थितीत आसात आणि हांगासर जायते फावटी लहान व्हड ॲक्सिडंट जायत असतात। आज पहाटे जो पोरासकडे जंक्शन आसा थंयसर जी सिग्नल बसयल्ले आसा त्या जंक्शनाचेर एका ट्रकान एका गायचेर धक्को दिलो आणि गायीक मारपाचो प्रसंग जालो। त्याच्या उपरांत एक 4 व्हीलर येताली त्याकाय ल्हानसो अपघात जालो। त्याच्या पयली 2 व्हीलर आशिल्ली त्या 2 व्हीलरीकय धक्को बसून 2 व्हीलरीचो चालक जखमी जावपाचो प्रसंग घडलेलो आसा। आम्ही सगळीकडे पळयता हम रस्त्यांचेर बेवारशी गोरवां म्हणूंक शकना, तांकां मालक असतात, तांची पाळीव जनावरां ती कांय जाण जनावरांक अशी बेवारस पद्धतीन सोडतात आणि मागीर ती हमरस्त्याचेर बसतात, वाहतुकीक अडथळे निर्माण करतात। सरकारान आणि जे आमचे गायींचे गोरवांचे मालक असतात तांणी बेगोबेग हाचेर लक्ष घेऊन जे काही वेगळ्या पद्धतीने गोरवां रस्त्यार सोडून अडथळे निर्माण करतात, अपघात जातात, ताचेर खंय तरी नियंत्रण हाडपा खातीर यत्न करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।